आम्ही केन्नाच कोणाच्या विरुद्ध पहिला आम्ही वचून गेला तांकां फसादलो कितें केला आजून सुद्धा आम्ही कितें केला ना आजून सुद्धा आम्ही फक्त तेंचे कडेन फक्त अजून मागता तांकां 3 जाणांक धरला पळय तांकां आम्ही धरून दिला ते जाला ते आनी सांगता होता कळ्ळें 3 जाणांक धरला 3 जाणां आमी जोडणी दाखयला कळ्ळें हे फक्त कितें आहा पळय हेजो फक्त हे 3 जाणां पुरती सगळें जावंक ना तांकां इन्स्टिगेट केला तो व्हिडिओ सगळे गोंयभर लोकांनी पळयला आनी जगभर लोकांनी पळयला त्याच्या मागीर तेणी हिशोब मागला कोण येतो कोण तू सिल्वा आमदार म्हणटा तो ताका आमदार म्हणजे लायकीचो ना तुम्हीच म्हणलं बरे हो त्याचं ऍक्शन कन्फ्युज केलं होय आणि त्याने 2 जणांची नावं त्यांच्या हात घालपाक काही कार्यकर्ता पण त्यांना धरले आणि त्यांना पोलीस कस्टडीत दिल्ले आसा सो आमचो आता इतलेच मागणी आसा की त्यांना सगळे सुद्दां पनिशमेंट पळयताले कितें करता ते पळयताले सद्या एका पुलिसांनी अरेस्ट खंयचे कितें ते तुमचेच वाड्या वयले लोकल कितके जाणां म्हणजे संशय पुलीस बी खंय उबे आसा ते उलयता थंय वचून ते सायडीक रावन हाडटाले मागीर भितर भायर कडून पळयताले म्हणून थंयचे जे लोकल टाकये कडले तांकां संशय म्हणून आज जेन्ना ते सांजचे 2 जाण तेन्ना 2-3 जाणां ते वचून दिसताले आनी ते मातशे थंय थंय खूब गुंडागिरी टायप दादागिरी करतात म्हणून तांकां ताणी जेन्ना विचारलें की तेन्ना ताणी बंद केले आमी केले तुमी करता ते करा आनी अशें म्हणटकच ताणी रोखडेच तांचेर तांकां धरले आनी थंय जे पुलीस आशिल्ले तांच्या पुलिसांक आपयले बेगीन आनी पुलिसांच्या हातान दिले कारण जर मॉब जमिल्लो जाल्यार तांकां मार पडपाक आसा पूण तातूंतलो एक भुरगो धांवलो आनी एक जेन्ना भुरगो धांवलो ताज्या फाटल्यान कित्याक हे चड जाण नाशिल्ले 1-2 जाण आशिल्ले इतल्यान ते हांव पावलो तेन्ना धांविल्लो तो आनी दुसऱ्याक पुलिसांनी व्हॅनीन घालून व्हेलो मागीर तिसरो जो आशिल्लो तो तांचो साथीदार मागीर हांकां खबर आशिल्लो की तिसरो आसा तो हांचो साथीदार तो फुडें एका शॉपार बशिल्लो ताका हें कितें घडलां तें खबर नाशिल्लें तो म्हणटा ते मॉबूय जमूंक लागलो आनी आमी जेन्ना थंय गेले आनी ताका जेन्ना आमी थंयच्यान भायर काडलो जाल्यार मॉबान ताचेर हात उखल्लो पूण हांवें बेगीन बेगीन ताका कवर केलो मॉबान आनी आमी मागीर ताका पुलिसाच्या हॉदीन गेलो आनी बेगीन ताका पुलीस स्टेशनार व्हर म्हणून गेलो तो पुलीस स्टेशनार आयलो आनी तिसरो जो आसा ताका मागीर पुलिसांनी आनी आमच्या एकाच्या मदतीन ताच्या घरा कडेन गेलो तो घराच मेळ्ळो आनी घरा कडल्यान ताका उठलो धरलो आनी पुलिसांनी आता तुमचो डिमांड कितें आहा तुमी हांगा कितें म्हणून करतले कितें आमचो डिमांड हो आसा की पळय एक्युजाक जे धरपाचें काम आसा ते लोकल भुरग्यांनीच केल्लें आसा पुलिसान जागीर 8 दीस मागिल्ले पूण आज सांज मेरेन लोकल भुरग्यांनीच धरून दिल्ले आसा जाल्यार आतां पुलीस म्हणटा की इन्व्हेस्टिगेशन करा म्हणजे करपाक दीस दिया आनी तें इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांनी बेगीन करचें म्हणून हांगा सगळो क्रावड जमिल्लो की तांकां आमचें एक तर स्वाधीन दिया जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन बेगीन सोंपया म्हणून एसपीन आनी डीवायएसपीन सांगिल्लें आसा की आमी बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन सोंपयतले आनी ताजें कितें तें सोंपतलें आता तुम्ही एसपीक मेळ्ळे काय डीवायएसपीक मेळ्ळे तुम्ही डीवायएसपी मेळ्ळे एसपी आयलो आतां एसपी आयलो कित्याक हांगा सगळें जावन म्हणून एसपी आयलो डीवायएसपी थंयच आशिल्ले इन्व्हेस्टिगेशन करताले ते ह्या पुलीस स्टेशनार ना तांकां वेगळ्या जाग्यार दवरिल्ले आसा आनी ताजे खातीर थंय तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आतां क्रावड सगळो डिस्पोज जातलो We will ensure that they will be punished by law by ensuring fair and proper and speedy investigation, and will ensure that as per legal whatever the maximum punishment which can be given to them, we will do investigation accordingly. They are in the custody. Okay, and I this course of events. Okay, and they have been instigated by certain high-level people for this to happen. But totally have the trust in so they are going to act, and the SP has assured, including the DSP and the PR, that they are going to act in the best of the interest of the people in protecting the peace and harmony of the state. पूण आमकां तुमी सकाळचे विचारताले पळय कोण तुमकां डावट तूं पाविना म्हणून आमी ना म्हणटले कित्याक आय हॅड द डावट वी न्यू हू दे वर बट वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट वी हॅव इनफ एविडन्स बिकॉज
द केस वील बी विदाउट एविडन्स. ओके, फाल्यां आमचेर हांवें लोकांनी बोटां उखलपाक नाका. आमी कोणाक उखलले, कोणाक खंय कितें केलें बेश्टें जालें नाका. पूण आतां म्हाका डिस्बस जाता, तुमी डिस्बस जाता काय रावतले हांगा तुमी? आमी सकाळच्यान तेंचे कडेन सामकें कॉर्डिनेट केल्ले आसा. तेंच्यांनी म्हणटा तशें केल्ले आसा. खंयचो रोड ब्लॉक करूंक ना, कांयच करूंक ना आमी. वी आर अ पिसफूल रिलीजन अँड वी वील कंटिन्यू टू बी सो. तुमी जी मागणी आसली पळय फादर बॉलमार्क अटक करपाची, तेचेर कितें जालें? तुम्ही तांकां प्रश्न चालू आसतना या बाबतीत हांव एकूच कमेंट करता. ह्या इश्यूचो आनी फादर बॉलमॅक्साचो इश्यूचो कांय संबंध ना. हो इश्यू सेपरेट. तो इश्यू इन्व्हेस्टिगेशन आसा. ते मॅटर ऑलरेडी कोर्टाच्या अंडर आसा. द मॅटर विच इज अंडर द कोर्ट वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट. तो ऑथॉरिटीज इन्व्हेस्टिगेट. लोकलांनी केले. कोणी खबर ना, खुबशे लोक आले तर म्हणजे आमकां कळ्ळें न्हू कोण कितें तेंच्यांनी रातचे कपाळ आसा खंय उडयले अशें काय एकट्यान कोणी पळयलोय मारत आसतना. कळ्ळें सकाळी मात आमी कोणाक सांगूंक ना. वी वॉन्टेड प्रॉपर कळ्ळें तुका. वी वॉन्टेड द थर्ड पर्सन ऑफ रिसीव. ओके ओके.